मंगळार 30 सप्टेंबर 2025 भाग्यवन जेरोम याज्ञिक आणि धर्मशास्त्री समरण मुखेल वड सर्व शक्तिवंत सर्वेस्पराक सोदुया नियाळाक आधार। आयज काल जायतीं आमची भाव भयणां वेगवेगळ्या स्वार्थांचेर रितीर करूंक वेतात। आपल्या काळजांनी भरवसो आनी देवाचेर भावार दवरून ती वेतात। आपल्या जिवितांत असलेलें दुख कश्ट एकसुरपण आर्थीक परिस्थिती आदी घेवन देवाची मजत मागूंक वेतात। आयच्या पयल्या वाचपांत देव म्हणटा, पुष्कळ लोक सर्व शक्तिवंत सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची मजत मागूंक जेजुजाल्या येतली। दर दिसा इगर्जेंत वचून मिसाच्या बलिदानांतल्यान देवाची मजत आनी ताचे आसणे आमी अनुभवतो। दुसऱ्या वाचपांत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जेरुजाल्याक वचून आपलें मन थीर करता। जेजू देव तरी दर वर्साक तो जेरुजाल्याच्या देव मंदिरांत वेतालो। आपल्या बापाची बरी खबर परगटून देव आमचो कितलो मोग करता आनी कितलो तो सर्व शक्तिवंत तें आपल्या उतरां कन्यांतल्यान परगट्टालो। आयज पवित्र सभा भाग्यवन जेरोमाची परब समारंभता। एक याज्ञिक कसो देवाच्या मळ्यांत तो वावुरलो। आपल्या बरोवपांतल्यान ताणें जेजूची बरी खबर परगटली आनी आपलें जिवीत जेजूचे मोहिमे खातीर जियेलो। म्हजो थाराव वर्साक एक तरी रितीर करून देवाचें आसणें अणभवूंक वावुरतलो।